सातातोनी बोगता ओचोऱ्या तुझी तेरा सोदावी कोरे बोगता आमा पाप्याच्या घोरा. देव बरो दीस दिव मोगाल भयणी बाबांनो. देवाची शांती आनी कृपा तुमचे सोबे आसूं. हांव तो फादर नेल्सन लोबो तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां सान आंतोनीची त्रेझेन्ना मुणगे 13 दीस. आयज दीस मायाचो 31वो म्हयन्याचो निमाणो दीस खरो, पूण पयलो दीस नोवेनांचो आमच्या मोगाच्या सांत आंतोनीचो. आयच्या दिसा इर्गोज माता उगडास करता. आंकवार मारयेन आपल्या मावशे भयणीक एलिझाबेथीक भेट दिता पळय तो दीस हाचो. इश्टानो, तो रावात म्हज्या सांगाता आनी करात हे 13 दीस नोवेनांचे. सगळे म्हजे नियाळ म्हज्या यूट्यूब चॅनल गोंयकार गुरू हाचेर तुमकां आयकोंक मेळटले. ह्या म्हज्या चॅनलाचेर 50 व्हिडिओ ओदीक आसात. तुमकां टायम येता ते भाशेन तुमच्यान ते पळोवंक जाता. तर पवित्र त्रितबेक उलो मारून सुरू करुया सान आंतोनीच्या नोवेनांचो पयलो दीस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयचे पयलें वाचप झेफानिया आवेसवर 3 वळी 14 ते 18 ह्या पुस्तकांतलें घेतलां. हो प्रवादी कुशालकायेची उण्णां मारूंक सांगता. लुकाच्या पुस्तकांतलो वांजेल पयलो आवेसवर वळी 39 to 56. संतोसाचो दुसरो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक भेट दिवंक वेता ही खबर आयकोंक मेळटा. मोगाल भयणी बाबांनो, म्हाका दिसता हे 13 दिसांची यात्रा सान आंतोनी सांगाता करूंक आयची वाचपां एकदम लागू जातात. सान आंतोन सगल्यांच्याच मोगाचो, सगल्यांच्याच आवडीचो, वयवो ना, दुबावूच ना. हो भोक्त सगल्या सांता भक्तां मदें लोकांचो एकदम फेवरेट सेंट. वर्साच्या वर्सा ताची नोवेनां करूंक लोक आशेतात आनी मुरगडटात. तर ह्यावूय वर्सा प्रवादी झेफानिया सांगता ते भाशेन संतोस बरीत जावया. ह्या मारामारीक लागून गेल्या वर्सा तशेंच ह्याय वर्सा फिरगोच्यो बंद मिसाना देखूनच हो म्हजो धाकटुलो वावर तुमचे मुखार दवरता. तुमचे निराशीपण पयस करूंक आनी तुमचो संतोष वाडोवंक. प्रितीच्यानो, क्रिस्ती जिवीत खुशालकायेचें, तें दुखाचें न्हय. तें दुसऱ्यांच्यो खबरो करून वायट चिंतपाचें न्हय. तें कंप्लेन आनी क्रिटिसायज करपाचें न्हय. असल्यो वस्तू आमची खरी खुशालकाय चोरून व्हरता. प्रवादी झेफानिया म्हणटा, आमचें जिवीत खुशालकायेचें जावंक जाय. खुशालकायेचें जिवीत देवाक मानवता. तर खुशालकाय संतोष म्हणजे कितें हाची समजणी शुभ वर्तमानान आमकां मेवता. एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. पवित्र आत्मो आमकां संतोषान भरता. देखूनच पवित्र आत्म्याच्या फळां मदें दुसरें फळ जावन आसा खुशालकाय, संतोष, जॉय. संतोषाचें मूल रूप म्हटल्यार पवित्र आत्मो. आनी होच पवित्र आत्मो आमकां संवसारी दुखांतल्यान खरी सुटका दिता. पाप साहेब पावलू सोवो पॉल VI अशें म्हणटा, क्रिस्तांवांक दुखी कोंतीचें मुखामोळ घेवन शुभ वर्तमान फुडें व्हरूंक खूब आगोड, खरेंच खूब आगोड. आनी पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, अशीं आमी जियेत जाल्यार तोंडार आसो नासतना आमी मरणाची वाट चलतात गाय दिसता. देखूनच आमी सदां काल देवाक दिन वासूंक जाय. देव आमकां आपल्या मितमेर नाशिल्ल्या कुरपेन आनी मोगान भरता. ताका आर्गां आनी स्तुती फावो. वांजेलांत आमी संतोषाचो दुसरो मिस्तर आयकता. आंकवार मारेक लागून आमकां जेजू फावो जालो. आमकां संतोषाची आनी सुटकेची कृपा मेळ्ळी. म्हणटच आमच्यो जिबो सुटोवन देवाक वाखाणूंक गरज. आंच बोडवो गाब्रियल मारयेक संतोष बरी जावंक सांगता. कित्या पासत
जेन्ना आमच्या सांगाता जेजू आसा, आमचो देव, आमचो सोडवणदार आसा, कशी आमी दुखी जावंक शकता? भयणी बाबांनो, हो नियाळ संपयच्या आदीं थोडे प्रस्न घालता दिसूय बोर नियाळ करूंक. पयलो, प्रवादी झेफानिया देवाक आर्गांची आनी संतोसाची गितां गावूंक सांगता. सनांतोनीन तशेंच केलें. तूं देवाक आर्गां दिताय, वो तुजें मन फकत देवा कडेन उपकार मागोंक बोल्ला. जायते पावटी आमची मागणी जावन आसा फकत प्रेयर रिक्वेस्ट, म्हाका हें दी, म्हाका तें दी. जावं तो प्रवादी झेफानिया, जावं एलिझाबेथ, जावं आंकवार मारिया वो सानांतोन, ती आपल्या सादेपणान आनी खालतीकायेन संतोश भरीत जिवीत जियेलीं. तुज्या लागीं संवसारांतल्यो सगल्यो वस्तू, सगल्यो सवलती आसुनूय तूं खुशाल आसाय? तुजे दोळे खंयसर आसा, देवाचेर वो तुज्या कोश्टी जिविताचेर? तिसरो प्रस्न, जोरी मारयेक खूब त्रास आसले तरी ती आपल्या मावशे भयणीक भेट दिवंक गेली. सानांतोन खूब गांवांनी भोंवलो, न्हंयच देवाचें उतर परगटूंक, पूण दुसऱ्यांचो हुस्को दवरून बोग करून पिडेस्तांचो आनी गरजेवंतांचो. आसा तुका पिडेस्तांचो आनी गरजेवंतांचो हुस्को? तोरिस्तांनो, हे प्रस्न मनांत धरून आतां आमी नोवेनाचें मागणें करुया. विनोद कोर आमचे खातीर ओनंदवून सनांतोन. आमकां फावो जावंक स्वामी जेजू क्रिस्ताच्यो बसावण्यो. मागणें, नोमान तुका सनांतोन, तूं फळ निर्मलायेचें आनी ओनंद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटेकायेच्या आनी देव मोगा बोडव्या आनी खुशाल बरी जाता इतल्या देणांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन बोव कालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बोरवाशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोल पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. ह्या वेळार तुजें इंतेसांव सांग. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोलो इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एकोंतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता अशें जावं. सनांतोन माग आमचे पासत. सनांतोन आमच्या संगाता राव आनी आमकां आशिर्वादान बोर ह्या 13 दिसा नोवेनाच्या दिसांनी. सनांतोन आमची जीब सुटोय कित्याक आमकां देवाक आर्गां दिवंक मौन आसा. सनांतोन ह्या मारामारीन सगल्या पिडेस्तांक गूण कोर, बरी कोर. भोव करून आमच्या दोतोरींक, नर्सीक, हॉस्पिटल स्टाफ, फ्रंटलायन वर्कर्स जे वावुरतात ओगेपणान आपली सर्वीस, आपलो त्याग, आपलो टायम लोकां पासत, पिडेस्तां पासत दितात, तांच्या पासत माग. सनांतोन जायतो बरो लोक ओगेपणान दुडपांचो आदार, आपलो वेळ, आपली एनर्जी दुसऱ्यां खातीर दितात. तांचेर आशिर्वाद घाल, तांच्या कुटुंबांक तुज्या बेसावांनी बोर. सनांतोन ह्या मारामारीक लागून जायतीं जाण मरोन गेल्या. तांच्या आत्म्यांक शांती दिवंक देवा लागीं माग. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.